예수 आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्याक धन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या या भुयतळा सल्मार्कच्या मुनच्या कुळा नासाकेरी सोडेनाका येशू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्याक धन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमोग पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आयचे लितुर्जी आम्हा सर्वांक पाताक रडोवन जिणी बदलूंक आपोवण दिता कित्याक जेजूचे येणे लागीं पावलां. आमची काळजाची वाट आमी तयार करीसय आद्दी जिणी बदलून नवी जिणी आमी धरीसय देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेसय. हें जावन आसा आपोवणें आयच्या लितुर्जीतावन आम्हा सर्वांक मेळचें. मिसाचें बलिदान आमी बेडयत आसतना देवाच्या मुखार आमचें उणेपण आमची पातकां आमी दवरुया. तो सुदैव दयाळायचो आनी मोगाचो देव आम्हा सर्वांक बक्षितलो आनी ताज्या बोगसाणे निमती आमी देवाचें पवित्र जिवीत स्विकार करूंक शकतले. हांव त्या देखून आमची सगळीं पातकां देवाच्या हुजेर दवरुया. दूख पावोवन देवाच्या बोगसाणे आमी जोडया. सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मोराचे तोंडां विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून मुगे उजतान संवकार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराचे सर्पदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा तुज्या पुताक आमी दावादावी मेळोवंक वेताव. संवसारीक करण्यो आमच्या वाटेर आडकळ जायना जावच्याक सर्गेंचे जणवायेन आमची मनां उजवाडाय. ह्या परे तो आमकां दिवंक येता ते सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. न्यायनितिकाल दुबळ्या धाकट्यांचो तो नीत करतलो. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताजेर येवन रावतलो. जाणवयाचो आनी समजणेचो आत्मो, बोधीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो, सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पडोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचे आयकून तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लान्विका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्टांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताजो कमरबंद. सुणे वागट शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वाग्याच्या कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतलीं. शिव बैला भाशेन ताणें तण खातलो. दुदाच्या बाळशे सोरपाच्या बिळाचेर खेळटले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणच वायट करिना, कोणच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्राक एक खुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताजें घर महिमेवंत जातलें. देवाचें उतार्यें. देवाचें उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा, रायाक तुज्या न्यायनीत शिकोवन दी. राय कुंवर जावन आसल्या ताका तुजें नितीवणपण वांटून दी. तो न्यायनीतीन तुजे परजेचे मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरासर ताजी शांती बळतली. दर्या तावन दर्या पर्यंत, न्हंयचे तडी तावन भुमीचो कोनशा पर्यंत चलतली ताजी राजवटकी. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नासलेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधारांचो तो जीव वांचयतलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. आशिल्लें जावं ताजें नांव. सूर्य आसासेर ते बळवो. पृथ्वेचे सर जनांक ताचे उदेशी आपूण सदैव म्हणून ताका लाभलेलो आशिर्वाद आपणाकी लाभो म्हणून प्रार्थो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सा पावलोन रोमांकराक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्यो संगती तुमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. ताणें दिल्ले सोसणेकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी भरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो.
हे सोसणीकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आशिल्लो देव, तुमी जेसू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशे तुमकां एक मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकाच ताळ्यान आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सुमेस्त वाकाणूंक पावतल्या. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतिल्ले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बासावण्यो जारी कर्ण क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवा कर्ण नेम्यारलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयिल्ले काकुळते खातीर ताका महिमा दिता, कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासून हेर जातींच्या लोकां मदें हांव ताका नावाडटलो आनी ताच्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोवपां. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Utar तुझे सोम्या दिवो मोठ्या मेठा प्रकाश मागो मुझ्या दिसपट्याची वरा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी स्नानदातार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टीक पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो, तुमचे पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. ताजेच विशांत इसाया प्रवादीन सांगलें, अरण्यांत एक तळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताज्या पैडाक रस्तो नीट करा. जुवांवन खर्यालोवेचे वस्तूर न्हेसलो आनी ताणें पेंकटाक सामड्याचो पाटो बांदलो. देंपें आनी रानमूव ताजें खाण. तो व्हड जेरुसलेम शहरांतलो, जुदेयाच्या आनी अख्ख्या प्रांत्यांतलो आनी योर्दान न्हंय बागलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताजे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताज्या हातांतलें स्थान घेतलो. फरिसेव आनी सदुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपल्या सरशेन येतले ते पळोवन जुवांवन तांकां म्हळें, हत आग्याच्या पिलांनो, येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवंक घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी चिणी बदला म्हूण दाखोवन दिता त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणून धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, ह्याच फातरांतावन अब्रामाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थ आसा. इतल्या भितर रुखांच्या मुळाक कुराड दवरून जाला, देखून बरो फळ दिना तो हरयेक रूख कातारतले आनी उच्याक उडयतले. देवा थंय
तुमच्याच पाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्थान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताज्या पांयांचो वाणो वोवंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्थान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातीन धरलां आनी आपली दानी तो आसोडून नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो आनी पोल केदींच पालवानांत आसल्या उज्याक घालून लासतलो. देवाचे उतार हे वागणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवन जाला, तर परत कित्या खातीर आमी तयाराय करी जाय. आयची वाचपां आमकां सांगतात पाताक रडा चिणी बदला, कित्याक तुमी बेगीनच येवचार आसा. 2000 वर्सां आदीं तुमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी जल्मोन आंगी आनी तुमी जेजू क्रिस्ताचें अस्तित्व आमी आनीकी पळयनांगी, तर कित्या खातीर आमी तयाराय करी जाय. जिवंत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आनीकी हजर आसा. ताज्याच मनशापणाचे सैम आनी दैवीक सैम घेवन तो आनीकी हजर आसा. 4 रितीन जेजू क्रिस्त आमच्या मदें हजर आसा. पयल्यान पयलें जेजू क्रिस्त आमच्या मदें हजर आसा मिसाच्या वेळार एका याजकाच्या रुपी. हर एक मिसा वेळार याजकाच्या रुपी जेजू क्रिस्त थंय तो हजर आसा. उंडो आनी वायन आसलें आपलेंच मांस आनी रगत जावन तो बदलता. दुसऱ्यान जेजू क्रिस्ताचें हाजीरपण आमी पळयता जम्या लागीं. खंय 2 वा 3 म्हजे नवी आसात, हांव तुमच्या मदें आसतलो. कम्युनिटी आमच्या मदगांत जेजू आसा. तिसऱ्यान जेजू आसा पवित्र येवकरिस्तांत. हर एक मिसा वेळार आमी येवकरिस्त आमी स्विकार करता. आपले मनशा सैम आनी दैवीक सैम दोनी घेवन तो हजर आसा. आनी ह्याच जेजू क्रिस्ताक येवकरिस्तांत आसल्या जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करता. आनी चवथ्यान जेजू क्रिस्त हजर आसा आमी वाचलेल्या त्या उतरांतावन, वांजेलांतावन, पवित्र पुस्तकांतावन हांगासर जेजू हजर आसा. तर जेजू ह्या 4 वांट्यांनी जिवन जेजू क्रिस्त ह्या 4 वांट्यांनी हजर आसा, तर कित्या खातीर आमी पाताक रडोवन आमी नवी चिणी धरी जाय. कित्या खातीर हे आपोवणें आयच्या वांजेलांतावन आयच्या वाचपांतावन आमकां मेळटा. पयल्यान पयलें आमी अर्थ करूंक जाय. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी ताज्या येण्यांत दुसऱ्या येण्यांत येवच्या म्हणसर ह्या 4 रितींनी आमच्या मदें तो हजर आसा. जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी तो परत येता, ताजें दुसरें येणें घेवन येता, आम्हा सर्वांक जडती कडच्यार तो येता. केन्ना येता तें आमकां कळीत ना. जेजू क्रिस्ता लागीं सवाल विचारल्यार तो सांगूंक लागलो, हाजी जबाब केवल देवा बापा कळीत आसा. सोर केन्ना घरा रिकतलो आनी बागेल फुडोवन घरा रिकतलो म्हणून कोणाकच कळीत ना. जर तर कळीत आसलें तर घर सोदून जागोर आसतो आसलो. त्याच मापान खंयच्या वेळार वेळ घडी आमकां कळीत ना, पूण जेजू क्रिस्त येतलो. त्या देखून आयची वाचपां आमकां सांगतात नवी जिणी धरा. आयचे वांजेलांत आमी पळयता सजुवांची उतरां. जर तर आमी 4 वांजेल आमी घेवन पळयल्यार जेजू क्रिस्त जल्माली ती रीत आनी कशें खंयच्या रितीन तो जल्मलो म्हळ्यार केवल 2च वांजेलांनी बरयलां, मातेवाच्या वांजेलांत आनी लुकाच्या वांजेलांत. उरल्या 2 वांजेलांत तितली बरी कर्ण जाणवाय आमकां लाभना. पूण 4 वांजेलांत स्थानीक जुवांच्या विशयान बरयलां. स्थानीक जुवांव कितें करतलो, कितें ताजी मॅसेज आसली, खंयच्या रितीन तो लोकां लागीं उलयतलो ह्या विशयान बरयलां. स्थानीक जुवांवचें तर पयल्यान पयलें ताजी उतरां आसलीं. स्थानीक जुवांवचें आपोवणें जावन आसलें पाताक रडा जिणी बदला. पाताक रडा जिणी बदला. आनी जेन्ना जर तर तूं वा आमी पाताक रडोवन जिणी बदलूंक आमी तयार आसा तर आनी हाजो बायलो गुर्त जावन
जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्थान बायलो गुर्तू जावन त्या देखून स्थानीक जुवांचे त्या पवित्र स्थानांत पाताक बॉक्सांत पूण तो एक बायलो गुर्त बाह्य गुर्त जशे आमी थोड्या जाग्याकडे आमी वता आसतना आमी कॅस कातरता बायलो गुर्त आनी त्या देखून स्थानीक जुवांचे ते पवित्र स्थान बायलो गुर्त पूण पाताक आमी रडोवंक जाय जिणी आमी बदलूंक जाय आनी हेंच उतार जेजू क्रिस्त ताजे परगट जिणी प्रारंभ करतना उलयता जेजू क्रिस्त मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 4 वळ 17 हांगासर परत हेंच उतरां सांगता स्थानीक जुवांची उतरां पाताक रडा जिणी बदला जेन्ना जेजू क्रिस्त ताज्या आपोस्तलांक तो धाडिल्ल्या वेळार ताज्या बदलाक हळ्ळेंनी वचोंक तो धाडिल्ले ताज्या शिश्यांक तो धाडिल्ल्या वेळार परत तो तांकां सांगता जेजू क्रिस्त सांगता ताज्या शिश्यांक वसा आनी सांगा पाताक रडा जिणी बदला कित्याक वेळ लागीं पावला त्या देखून आपोवणे पवित्र पुस्तकांतावन आनी आयच्या वांजेलांतून आमी सर्वांक पाताक रडोवंक आनी जिणी बदलोवंक तर पाताक रडचें जिणी बदलूंचें म्हणल्यार कितें हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ जावन आसा एक नवें मोन आनी एक नवें काळीज आमी करूंक जाय एजेकिएल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 36 वळ 20 अशें बरयता बापा एक देव सांगता हांव एक नवें काळीज रचतलो आनी तांचें तें पात्राचें काळीज हांव कांड उडयतलो आनी एक मासाचें काळीज हांव घालतलो थंय म्हजी रुली रेगरो आज्ञा हांव तांकां घालतलो आनी म्हजो स्पिरीट हांव घालतलो कित्याक देव सांगता इस्रायल घरांक तुमचें काळीज दारूण जालां तुमी जिणी बदलिनात तुमी खंयच्योय रुली रेगरो पाळिनात तुमी म्हजे तन पयस गेल्यात त्या देखून फातराचें काळीज काडून एक मासाचें काळीज घालता आनी थंय म्हजो पवित्र आत्मो घालता आनी तशेंच म्हजी 10 उपादेश म्हजी रुली रेगलो हांव थंय घालतलो तो वळ तुमी म्हाका आयकतल्यात तुमचें मन तुमचें काळीज म्हजे लागीं येतलें ह्याच मापार जेजू क्रिस्त आज आमकां आपोवण दिता आयच्या वांजेलांतावन पाताक रडोवंक आनी जिणी बदलोवंक म्हणल्यार नवें काळीज आमचे थंय आमी रचोवंक जाय दुसऱ्यान आमी पळयता आयच्या वांजेलांतावन स्थानीक जुवावन दिवचो तो पवित्र स्थान स्थानीक सुवांचो दिवचो तो पवित्र स्थान केवळ बायलो गुर्त पूण जेजू क्रिस्त विशयान तो सांगता म्हजे उपरांत एकलो येतलो तो उदकांत न्हय पवित्र आत्म्यांत आनी उज्यांत तो पवित्र स्थान दितलो आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता जुवांचो वांजेल अध्याय 20 वळ 20 आनी 2 तावन आमी पळयता जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त शिसांच्या मदें उबे रावता आनी सांगता शांती तुमकां शांती तुमचे सवय आसो आनी उपरांत सांगता घेयात पवित्र आत्म्याक अशें सांगून ताजो लंब स्वास तो ताज्या शिसा वयर तो सोडता पूण तितल्यार पावना आयची वांजेलाची उतरां खरी जातात आपोस्तलांची कृत्यां अध्याय 1 आनी 2 आमी पळोवंक गेल्यार खंयच्या रितीर आपोस्तल जिवंत जेजू जिवन जाल्ले उपरांत भितर रावले बियान ते भितर रावले वयल्या माळयेर ते रावले कित्याक जुदेवांक ते भियेले आनी ताजे उपरांत अध्याय 2 आमी पळयता तो वळ एक व्हड आवाज जालो आनी तो कसलो आवाज जालो आवाज जाताना सगळे लोक एकठांय जाले आनी इल्लेशे वेळान तसो उज्याची जिब्यो येवन हर एक शिसांच्या वयर तांच्या तकले वयर रावल्यो आनी तो वळ ते बदलले भितर रावल्ले बियान ते रावल्ले जेन्ना पवित्र आत्मो आपलो उजो घेवन तांच्या वयर देवल्या वेळार तो वळ ते बदलले धैर्यान ते मुखार आयले आनी पयल्या दिसाच पेद्रू ताजें प्रवचन करी लागलो बियान तो आसलो तरी पवित्र आत्मो उज्याची जिबो ताजे वयर देवल्या वेळार तो भायर आयलो पवित्र आत्म्यान बरोवन ते सक्तेन बरोवन तो प्रवचन करी लागलो आनी पवित्र पुस्तक सांगता पयल्या दिसात 5000 की वयर दादलेस पवित्र स्थान घेतले कित्याक पवित्र आत्मो देवल्या वेळार उज्याच्यो जिबो तांचे वयर देवल्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते भरले पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी ते भरले पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ते भरले तो वळ तांची जिणी बदलली त्या देखून स्थानीक जुवावन सांगता हांव केवळ उदकांत स्थान दिता पूण म्हज्या उपरांत येता तो उज्यांत आनी पवित्र आत्म्यांत स्थान दितलो म्हजे की भोव व्हरतो तो आनी ह्या निमते
आमी जिणी बदलूंक जाय. तर आज आमकां मेळचें आपोवणें कसलें. पयल्यान पयलें हे मिसाचें बलिदान जावन आमी घरा पाटी वेताना 4 रितीर आमकां आपोवणें आसा वा होमवर्क आसा. पयलें जावन आसा आमी आमची जिणी बदलूंक जाय, आमची पातकां आमी रडोवंक जाय, नवी जिणी आमी प्रारंभ करूंक जाय. कित्याक पाताक आमी रडाचे. दुसरें आमी नवी जिवीत प्रारंभ करूंक जाय. नवें जिवीत सांगल्यार देवाक काल्तिमान घाल जियोवचें, देवाच्या लागीं जियोवचें आनी आमची पाताक सांडून एक नवी खरी वाट आमी धरची. तिसऱ्यान आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखून रावचें. दुसऱ्या येण्याक जाय जाली तयारी आमी करूंक जाय. दुसऱ्याने कदळ येतले आमकां कळीत ना, आ सांजेर येवंक की पुरो हांव तयार सांगी आमी विचारूंक जाय. आनी चवथें आनी निमाणें आमी सुवार्ता परगट करूंक जाय. कशी आमी सुवार्ता परगट करूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी सुवार्ता परगट करूंक जाय. जशें स्थानीक जुवान सुवार्ता परगट केली, पाताक रडा जिणी बदला म्हणून ताणें परगट केलें. जेजू क्रिस्तान ताजे परगट जिणी ह्या उतरांतून प्रारंभ केली. जेजूच्या शिष्यांनी मातेवस अध्याय 10 आमी पळयता, ताज्या शिष्यांनी ह्या उतरांतून प्रारंभ केले. पाताक रडा जिणी बदला. आमी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करूंक जाय. दुसऱ्यांक सांगून पाताक रडा जिणी बदला. तो सुदेव आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बरो आनी ताज्याच पवित्र आत्म्यान आम्हा सर्वांक बरो. आमेन. सर्व आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्वजरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या सो पवित्र आत्म्यावरी गर्दी संपवलो. आमकां मुरयेतावन सल्मलो. पांच पिलाता काळ ताणें एकच सुटले. ताका गुरसार सुटलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ले मध्ये देवलो. तिसरे दिसा मेल्ले पुरो जिवन जालो. सरकार सोडलो. सर देव बापाच्या उजव्या बसला. थंयच्यान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पयस सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, फुडेंचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमच्या जिवितांत देवाची आनी तुज्या कृपेची चड गरज आमकां आसा. पळणारी जिवीत ह्या संवसार आमी जियेत आसतना ताजो आदार आनी कृपा आमी देवातावन मागून घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पोय सभा चलोवन वचच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन ताच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जल्मा दिसा खरी तयारी करिशे आनी हेरांक प्रेरण दिशे तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां लाबुलो अधिकार स्वार्थाक मात्र वापरे नासतना देवाच्या आनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर गलसूंक तांचे ते बरी मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त भाव भयणींक बरी चिकित्सा लाभूंक लागशिल्ल्या मनशांतान बरी जतन फावो कर बेगीनच बरी भलायकी जोडोवंक फावो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवजनांक, भुरग्यांक आनी प्रायवंतांक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या अध्यात्मीक तशेंच लौकीक जिणेन बरे तयारेची म्हत्व समजून फावो ते प्रमाणे जिवीत रुपीत करूंक आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी आजच जाल्ल्या आमी सर्वां तुज्या पुताच्या येण्या खरेपणी तयाराय करूंक सर्गींच्या राजाक लक्ती जाल्ली जिणी बांदूंक हाडूंक आमची काळजां मनां उगाड म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची सर खासगी प्रार्थना ह्या वेळार जेजू क्रिस्ता मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आमचे कुटुंब जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पिया. जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद आनी कृपा आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर पडून दी म्हणून आमी मागया. मोगाळा बापा, तूं जावन आसा आमचो देव. आमी उसारच्या आदींच सर्व तूं जाणाय.
आमी तुज्या मुखार दवरली प्रार्थना दयेन मानून घे आनी अशें एक बऱ्यांची विचोवची भाग तुज्या कृपेच्या आदारान आम्हा सर्वांक लाभय ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचें ह्या मुड्या वायना सोवें गीतू सोम्या काळीस मोचें काते बोडे ते तुका कातय ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तुते गे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचें ह्या मुड्या वायना सोवें. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दसलें साव म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या केपेच्या दाबार दयाळ बापा कलत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका बेडयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे बेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकोळतीन तूं आमकां आदार दे जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कांय दोनी तेसो आनी आमच्या फायदे आसो. तो किरकोळ मनशां पोड घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी ससनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवें तीर धरून आतां आमी आशेतावन तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaranță serves portu. Sărgani som sabărla tu cea mai baba, sărgi tu cace, sărgi tu cace. Sărgi ducace, sărgi ducace, sărvesc porace, navieta tacace, sărgi ducace, sărgi ducace. Sărgi ducace
सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची त्याच परी चोवाण सतस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बवर्तसो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मोरये देवाचे माये संगती बागेवन धर्मदुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवर म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेला मुक्षिकांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेत पडूंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दाय पूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडलेली ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळले आमी सरू सुभागी मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुमकां दिता सस्नी जिविता तुमकां आपयता. या खया अमसया सर्गीचे मना दोसया. गिया खया अमसया सर्गीचे मना दोसया. सोम्यादिकां सर्गीचे पोषणात्मिक जिणेचे दैवीक नातां मोगान गावचे दी सौम्या देणे तुझे. सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा. मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता. सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा. गिया गिया सर्गी दया लाना बावडांक मोच्या आधार जाया. या गिया सर्गी दया लाना बावडांक मोच्या आधार जाया. सोम्यादिकां सर्गीचे पोषणात्मिक जिणेचे दैवीक नातां मोगान गावचे दी सौम्या देणे तुझे. सोम्यादिकां सर्गीचे पोषणात्मिक जिणेचे दैवीक नातां मोगान गावचे दी सौम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे सणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लबदोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावे दयेकन बसात. मोगाचनो आज म्हयन्याचो पयलो आयतार आज सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत हांगासर येवकरिस्ताचें आराधन शिकोवण प्रेज एंड वर्शीप आनी एशन्स सांजेर 6 वरार मीस आसतलें. आज प्रत्येक सावन आराधना वेळार इनर हिलिंगा खातीर आमी मागतले. येवचो हप्त्याचो सोनवार डिसेंबराची 10 तारीख आमचे कॉवेंत कार्मेल डे आचरण करता. सांजेर 5:45 5:45 सांस्कृतिक कार्यक्रमाद्वारे आमी सुरवात करतले. ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक आमी स्वागत म्हणटा. तशेंच येवच्या सोनवारा सांजेर मीस 6 वरांच्या बदलाक 5 वरार आसतलें. येवच्या सोनवारा सांजेचे मीस 6 वरां बदलाक 5 वरार आसतलें. येवच्या आयतारा डिसेंबराची 11 तारीख हांगासर आमी कार्मेल क्रिसमस कॅरल्स कॉम्पिटिशन आसा केलां. हे कॉम्पिटिशन 2 विभागांनी आसतलें. पयलो विभाग 20 वर्सांच्या सकल्यांचो, दुसरो विभाग 20 वर्सां वयल्यांचो. जर तरी कोणाक इंट्रस्ट आसा ह्या कार्मेल क्रिसमस कॉम्पिटिशनाक तुमी तुमची नांवां आमच्या दफ्तरांत दाखल करची. डिसेंबराची 17 तारीख सोनवार आमच्या देव मंदिरांत एका दिसाची कन्नडा भाशेंत रितीर आसतली. ही रितीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली. ही रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ. तुमकां समेस्तांक ह्या बागेवंत दिसाक स्वागत म्हणटा. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांती हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मोगा संदेश घेवन सौम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रस्तुचे परगडता. मासारतान तुझ्या भूषण आमचे केला. कृपे बेसावानी आमकां तुवें बोला. मोगा संदेश घेवन सौम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रासलूचे परगडता. Ogar putra sove, Anka Maria Shivadi Vamka. Govinki Sachekve, Yoranka Amsadeva, Amsadismanakve, Babache, Potache, Pavitratmeche, Navi. Amen.